तुझो मोग करता एकवटांची येवकत रेखता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासनीक जिवीत आमकां सोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एका स्थळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची येवकत रेखता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आत्म्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं भाव भयणीनो आयच्या लितुर्जींत आनी पवित्र पुस्तकांत नियम शास्त्राच्या जी नियमा विशयांत आमी आयकता आमी समेस्त कायद्या प्रमाणे जियेता नियम शास्त्रा प्रमाणे जियेता कायद्या शिवाय आमकां जियोंक संपूर्ण कांय जडोवंक जायना आमची जिणी कायद्या राहीत जाता म्हणजे लॉलेस लायफ पूण कायदो आमी पाळटना कायद्या विशयांतच आमी समजून घेना हाच्या विशयांत आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या पुस्तकांत पयस सभा आमकां शिकयता तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया कायद्या प्रमाणे आमी जियेतना आमी जायत्यो चुकी केल्या जावंक पुरो देवातावन आमी भोगसने मागया आनी बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया हांव म्हणपात की सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचें तोंडांत सारून वायट आदरांनी बरें सांडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत घेवन सदांच हांव वारबरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्व अपराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सगळें तुजे सितानूक जाता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुमचो आमच्या मतींत घाल आनी तशेंच करून तुमचो आमकां आदार दी ह्या आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन सांपावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो असलो पुरतो विश्वास आमकां क्रिस्तां मार्फत देवा थंय आसा आमचे सक्ती आमी कांय केलां तें शिफारस जोडोवंक आमी सोदचे न्हय आमची सगळी सामर्थ्य देवा तावनच येता ताणेंच आमकां नव्या सल्ल्याचे मण्यारी जावंक योग्य ते दिल्या हो सल्लो म्हळ्यार बरपिनिशी घाल्ल्या नियमाचो न्हय पूण आत्म्याचो बरपिनिशीं घाल्ले नियम मौन हाडटा पूण आत्मो जिवीत दिता
मौन हाडटा तें नियमशास्त्र फातराचेर अक्षरां कांतोन बरयल्लें. येदे व्हड महिमेन तें परगट केल्लें की इस्रायल लोकांक मोइशेच्या मुखामळाचेर दीस लावंक लेगून जालें ना. कित्याक तो परजळ पालवून वेसो आसलो तरी ताचें मुखामळ तितलें परजळटलें. तशें जाल्यार आमकां परगट केल्ल्या आत्मीक शास्त्राची महिमा कितली चड परजळनाये. आमचे वयर गुन्यांव मांडटा तें विधान जर इतलें परजळीत जालें तर आमकां पवित्रपण दिता तें विधान कितलें चड परजळीत जायनाये. निजाकी ह्या अदीक परजळा मुखार आदीं परजळीत म्हूण आसलें तें आतां परजळ नातले बरी आमकां दिसता. तात्कालीक म्हूण दिल्लें जर इतल्या परजळान भरलेलें तर सासणाक बाळचें म्हूण दिल्लें कितलें चड परजळेन बरानाये. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वंदिया. ताच्या पांया तळा मुखार सरपडून आराधन करा. खरोच तो पवित्र. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. ताच्या याजका मदें मोइशे आनी आरोन आसले. ताचें नांव उलो मारतल्या भितर सामुएल आसलो. सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलेले वेळी तो तांकां जाप दितलो. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. कुपाच्या कांब्यांत आसा तो तांचे लागीं उलयतलो. ताची कुशी कर्ण ताचे उपादेश पाळण ताका तांणी वंदिलो. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवें तांकां जाप दिली आनी जरी तांच्या गुन्यांवांक तूं शिक्षा लायतलोय तरी देवा तूं तांकां बक्षितलोय. सर्वेस्पोर आमचो देव पवित्र जावन आसा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. तुज्यो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका सोलून व्हर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुवार असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. नियमशास्त्र वा प्रवादाचे उतार रद्द करूंक हांव आयला म्हणून तुमी चिंतिनाकात. रद्द करूंक न्ही बघा संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. सतस हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरापर्यान घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अतीक ल्हान विशय मोडटा आनी तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गीच्या राजांत निमाणो म्हणटले. पूण जो कोण नियमां पाळटा हेरांकी पाळून शिकयता ताका सर्गीच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, पयसतान तुमी हें देवाचें उतार आयकता जावंक पुरो. पूण एक सत कितें म्हळ्यार आयच्या वाचपांनी कितें सरस्पो देव आमकां शिकयता तें समजून घेवंक तिके कश्ट जावन आसा. देखून आमी चीत दिवन आयका जाय पडटा. दोनी वाचपांनी आमकां नियमशास्त्रा विशयांत पवित्र सभा शिकयता, पवित्र पुस्तक शिकयता.
आनी जेजू क्रिस्त सांगता नियम शास्त्र आनी प्रवादाचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हणून तुमी चिंती नाका रद्द करूंक न्ही बघा तें संपूर्ण करूंक जेजू क्रिस्त आपणाच्या जिणेंत नैस नियम शास्त्र पाळटा बघा नियम शास्त्र जारी करता हो व्यत्यास आमी समजून घेवंक जाय जेजू क्रिस्त नैस नियम शास्त्र पाळटा बघा नियम शास्त्र तो जारी करता फारिझेव याजक नियम शास्त्र पाळटाले संपूर्ण तरेन पाळूंक प्रयत्न करताले पूण ते जारी करनातले अशें आसतना क्रिस्ता मोदें याजका मोदें तर्क आनी तांच्या मोदें एका तराची दुस्मानकाय जाली तांणी कित्याक ते नियम शास्त्र पाळटाले आनी जेजू क्रिस्त नियम शास्त्र जारी करतालो जेजूक तांणी दुस्मान करून घेतलो मात्र न्ही ताची जिणी तांणी पिड्ड्यार केली ताका नपैस केलो ताका जीवशी मारलो पळया तूं आटापुणाचो गुट आसलो जुदेव फारिझेव आनी याजक श्रेश्ठ याजक नियम शास्त्र ते पाळटाले संपूर्ण तरान पाळटाले कोणी पाळना म्हूण तांकां भोगल्या वेळार ताचेर फिर्याद मांडटाले ताची जिणी पिड्ड्यार करताले हाचे दृश्टांत जावन आसा जेजू क्रिस्तांनी देवाचें नियम शास्त्र पाळ्ळें मात्र न्ही जारी केलें आतां ह्या संदर्भान आमी विचारूंक जाय आमकां समेस्तांक नियम शास्त्रा खाल जिवोवंक आसा नियम शास्त्रा खाल जियेना जाल्यार आमी जिवोवची जिणी ती लॉलेस जाता नियम शास्त्रा विनय जाता ती एका तराचे कांयच अर्था बरी जायना फळां देखी जायना नियम शास्त्र पाळोवंक आमी प्रयत्न करतना नियम शास्त्र जारी करता ही म्हणलें सवाल सभार पोटी आमची जिणी नियम शास्त्राची जिणी वोंटार आसा आतार आसा दोळ्यांनी आसा शिवाय काळजान ना हें कशें कळटा गे म्हणलें सवाल जर तर आमी आमच्या जिणेंत एकल्याक एका तरान आनी एकल्याक आनी एका तरान एका घडी एका तरान आनी एका तरान कळटना आमी नियम शास्त्र पाळटा आसतना एकल्याक नियम शास्त्र ह्या प्रमाणे आनी एकल्याक नियम शास्त्र त्या प्रमाणे अशें करता आसतना म्हज्या काळजांत नियम शास्त्र जारी जावना म्हूण अर्थ जाता मोतीन मात्र तें आमकां समजलां आनी आतां जावंक वता आनी अशेंच जातालें फारिझेवाच्या जिणेंत पूण जेजू क्रिस्ताच्या जिणेंत तशें घडनातलें दुबळ्यांक विधवींक तो त्या नियम शास्त्रा प्रमाणेच पाळटालो साबताचो दीस तो पाळटालो आनीक देव मंदीर तो पाळटालो नियम शास्त्र तो जारी करतालो जाल्यार जुदेवांच्या दोळ्या मुखार नियम शास्त्र तो मोडटालो देखून ताकाच तांणी मोडलो जर तर आमी पाळचें नियम शास्त्र खाली पाळचें जाल्यार जारी जावचें न्हय तर जाल्यार आमी नियम शास्त्रा प्रमाणे निमाणे जावन येता आयच्या वांजेलाची उतरां आनी झट्टचे दिसा आमकां मेळटलो निमाण जागो मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन फारिझेवांनी नियम शास्त्र पाळ्ळें खंडीत जावन पाळ्ळें तांणी हर एका संगतींनी संक्षिप्त तरान तें पाळ्ळें पूण तें जारी केलें गे ताणें विशेष संगत न्ही नियम शास्त्र पाळोवंक ताणें तितलें वत धाडलें जाल्यार नियम शास्त्र ताणें जारी करूंक ना तांचे नियम शास्त्राची तांचे पाळची रीतच नियम शास्त्रा विरोध केली आनी क्रिस्ता तांणी जीवशी मारलो तर वांजेला प्रमाणे आमी जिवोवचें तर जाल्यार नियम शास्त्र आमी पाळोवंक जाय नियम शास्त्र पाळत जाल्यार आमी नियम शास्त्र जारी करूंक जाय नियम शास्त्र देका रुखाचे फांटे या फळां म्हणचें जाल्यार नियम शास्त्र जारी करचें ताचें पाळां आनी मूळ जावन आसा पाळां आनी मूळ ना तर जाल्यार फांटे आनी फळां पडटात सुकतात वेतात ताका बोळ ना
बायलान मात्र आमी लॅब काडचो शिवाय भितरल्यान न्हय तर नियमशास्त्र पाळूंक जाय ताच्या वर्तादारान तांणी जियोंक जारी करूंक जाय या आमी पयले वाचपाक सांत पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत कोरिंथांत बरयल्ल्या पयल्या वाचपांत एक तापावत हाडटा म्हणजे नियमशास्त्र मोशे काळाचें नियमशास्त्र क्रिस्ताचें नियमशास्त्र जर तर मोशे काळाचें नियमशास्त्र सिनाय पर्वतार दिल्लें उज्या गडगड्या जगलड्या मोदें दिल्लें तें आयकून इस्रायल पोरसां भियेली कित्याक ताचे ओडवी काय पळोवन भियेली ती नवे सल्ल्याचें नियमशास्त्र कितलें वर्तें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार पोरने सल्ल्याच्या नियमशास्त्रान जिवीत जिवंक ना मोरान दिलें मोरान खंय म्हूण दाखयलें थंय ताका राखोवंक जावना मोरान दिलें गडगडो जगलाने आसले वयकाम आसली वय पूण मोरान दिलें नव्या सल्ल्याच्या जिवितान आमकां जिवीत दिलें पोरने सल्ल्याचें शास्त्र पात्राचेर बरयल्लें नव्या सल्ल्याचें शास्त्र काळजान बरयल्लें पोरने सल्ल्याचें सत शास्त्रांत आसलें नव्या सल्ल्याचें सत तें स्पिरितांत आसलें तर नव्या पोरने सल्ल्याच्या सताक आमी तितलो मान दिलो तर जाल्यार नव्या सल्ल्याच्या सताक आमी कितलो मान दिवचो ही म्हणलें सवाल अशें सांत पावल तर्क करता आमकां तें समजता आतां सवाल कितें गी म्हळ्यार हांव पाळटा तें शास्त्र पोरने सल्ल्याचें गी नव्या सल्ल्याचें गी म्हणलें वा पोरने सल्ल्याच्या शास्त्राक आनी नव्या सल्ल्याच्या शास्त्राक मोदें तापावत आसा गी चड उणें अंतर आसा गी म्हणलें ना पाळच्यांत आसा पूण जारी करच्यांत ना पळया भाव भयणीचो असो अर्थ पोरने सल्ल्याच्या शास्त्राक आनी नव्या सल्ल्याच्या शास्त्राक पाळच्यांत अंतर आसा पोरने सल्ल्यान सुनत आसली नव्या सल्ल्यान बाप्तिस्म आसा पाळच्यांत आसा पूण जारी करच्यांत ना तर आमी पाळच्यांत चड दामोण जियेतांव गी या जारी करच्यांत दामोण जियेतांव गी म्हणलें सवाल जर तर आमी पाळच्यांत आमी दामोण धरतात जाल्यार आमी फारिसेवांची जिणी जियेतले हांव आनी जारी करतल्यांक नापंच करूंक प्रयत्न करतले हांव जर तर आमी नियमशास्त्र पाळूंक आमी चड उत्तेजन मात्र न्हय वी एम्फसायज तर करता जाल्यार आमी नियमशास्त्र जारी करतल्यांक आमचे दुस्मान म्हूण देखतले हांव कित्याक पाळचें तें जारी करच्यांत उठोवन येता पूण जारी पाळचें तो नियमशास्त्र जारी करच्यांत तें उठोवन येता म्हणजे नियमशास्त्राचें काळीज आसल्या वेळार नियमशास्त्राचो हात जाता पूण नियमशास्त्राचो हात आसल्या वेळार नियमशास्त्राचो काळीज आसा म्हूण आमकां सांगूंक जायना त्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समेस नियमशास्त्र प्रमाणे कायद्या प्रमाणे जियेता आयता सोंता मिसाव येता देव बिरांतीन जियेता आमचे नियमशास्त्र आमी पाळच्यांत आटापून आसा गी आनी आमचे जिणेस रुपांतर बदलावण जावचें जाता गी म्हणून हें ह्या काळार या कोवीड काळार आमकां दिसून येता कळटा जर तर आमची नियमशास्त्राची जिणी आमच्या काळजांत रोमून आसा कोवीड आमचेर आयलें जाल्यार बावट तर आमचे वादळ आयलें जाल्यार आमी पात्रां बांदल्या घरा बरी जातले हांव त्याच प्रमाणे जियोंक म्हणजे नियमशास्त्र आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय भाव भयणीनो निमाणी एक उतार सांगता जेजूक मेलपंक्त नातली कोण आली मेलपंक्त मोइसे गी वा एलियास गी ना जेजू क्रिस्त ताच्या मनशाच्या मनोभावान जेजू क्रिस्ताच्या समजण्याच्या मनोभावान तो कश्टांत आसलो आमी चिंतचे जेजू क्रिस्ता कळीत जाणा आसलो म्हणून तें सत न्हय तर जाल्यार गार्डन तो जेसेमनी म्हणांत आसतना कित्याक तो मागता कश्टांत आसलो
पूण आमकां मेलपांत आसा, आमकां जेजू क्रिस्त मेलपांत आसा. जेजू क्रिस्ता मेलपांक नातली. तसो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त चड कश्टालो, आमी तितले कश्टाना. तितले कश्टाना जाल्यार क्रिस्ताचे जिणी जिवंक जेजू क्रिस्तच आमकां आदार दिता. त्याच प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी कितें नवे सल्ल्याचे नियम शास्त्रांत क्रिस्त आमकां शिकयता गे तेंच आमचे थंय जारी जावन दी म्हूण मागया. आमेन. भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. हुंड्या वैनासंगी भेटैता मी देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या मनांतले महिमेक आमच्या नित्य पुरुषाच्या देवाक स्मरण मानून घे. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपता. त्या बलिदानाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानू आनी तेचे वरवीं आमचो प्रतिमोग वाडू. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पददार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोमन्या वरी दयान ताका सोडयली. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबा तुजे तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेश्वराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता सायंकाळ घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात.
But so good purgatoria. बापाजी शंभर स्वानी पुन्हा जीवन पुन्हा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सोंड आणि सोडूनची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें करून आमी तुका काळजांत दिन वसा आणि जेजूची कूड आणि रगा सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पळय सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या समेत तुज्या परजोळी मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेत संची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतपणी मागता हांवकार मोरये देवाच्या माये संगाती बगेवन दम दिता आनी सर कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकायूं तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारान जावं आमचो दिसपडटो त्रास समकादी आनी आमचे चुकलेले आमकां तशी आमची पदकां वगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागाडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकोतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय समियांची जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुवें खुशोर म्हणजे तुका शांती दे आनी एकवटांत सांबाळ तुवें जी येताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समियांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी सोमिया म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावया ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान सेम तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावया ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान जिविताचे काळ तूं आत्म्याचे पोशण आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवान तुजे काळ सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजे काळ सदांच दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां सेव तुका जेजू संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावया ये वेगी ये तूं आमच्या बिडारां दवर आमकां सदांच तुज्या गोपान प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां व्हडलां तें जेवण आमच्या पिडांक वकात आनी ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक तुमचो आमकां घटाय दी या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. देव मायेच्या पती सगळीच्या सोबीत फुला पदवेला शरती सुजे बापा पाव तूं म्हाका 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 मोगाळ पुत्राचोय भगवान क्रिस्तुचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.